की MRF यांचो एक प्रोजेक्ट IPP ने अप्रूव्ह केला. 1200 नोकऱ्यो ज्यो त्यांनी सांगिल्ल्यो आमी दितले तातूंतल्यो 250 नोकऱ्यांचे इंटरव्यू फाल्यां नाथ पै शिक्षण संस्था MIDC कुडाळ हांगा एक जॉब इंटरव्यूज कुडाळाक जातात सिंधुदुर्गान. हो हांवें सकाळी ट्वीट केल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान तांकां वॉर्न करचें आनी हें बंद करचें म्हणून. आतां हें म्हाका कळ्ळें कशें, म्हाका कळ्ळें एक कोंकणाय म्हणून एक थंय न्यूजपेपर आहा तांचो आनीक आमचे भशेन इंटरनेट न्यूजपेपर ताजेर हें आयिल्लें ना. दुसरें म्हणल्यार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS म्हणटा तांचो एडवर्टिजमेंट आहा जो ताणें सोशल मिडियाचेर फामाद केला की फाल्यां अशा अशा जाग्यार आसा आनी तांचो धीरज परब म्हणून तांचो जिल्हा अध्यक्ष म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताणें हें सांगलां की आमी हें ऑर्गनायज करतात. आतां हांव एक लोकप्रतिनिधी निवडून आयिल्लो, हांव तिसऱ्यांदा निवडून आयिल्लो आनी हांव असेंब्लीन इश्यूज रेज करता आनी म्हाका संवय ना केन्नाच कितें अनव्हेरीफायड उलोवपाची. आनी जर हांवें उलयना जाल्यार हांव माफी मागपी. हांव खंयचीच वस्त आज मेरेन हांवें फॉल्स एलिगेशनां कोणाचेर करूंक ना आनी धर एलिगेशन केलें जाल्यार इट इज बॅक बाय एविडन्स. मराठींत तें म्हण आहा पळय, चोराच्या उलट्या बोंब्या म्हणून, त्यो एक्झॅक्ट ते MRFाक लागता. धरल्या तुमकां सांगा मरे चूक जाली म्हणून. तुवें शाळाचे डिटेल दिल्ले आहा. डिटेल कितें दिल्या की 250 नोकऱ्यो 12 तारखेक ऑर्गनायज बाय MNS गोवा युनिटान ते नोकऱ्यो आसतल्यो. 17,500 ते 19,000 सॅलरी आसतली. लिव्हिंग क्वॉर्टर्स आमी अरेंज करतले. नाथ पै शिक्षण संस्था MIDC थंय जातलें. हें सगळें हांवें तयार केलें. कितें जावंक सोदता MRF?